सुपर असली मस्त कॉमेडी असली बरे एक प्रयत्न पडेल. थँक्यू. Congratulations. Fantastic. The perfect blend of humor and storyline. Bari asli cinematography. To be honest, I think this is peak cinema, especially in the Konkani industry. Rayan Hanson आणि सकट टीमाच्या समेस्तांनी गोवापूर भायर त्यांचे काम केला. Acting जावन दी, cinematography जावन दी, delivery, dialogue delivery जावन दी, dubbing जावन दी, खंयच्या दी absolutely no complaints. रायनाका ताच्या टिमाक आमी सर बरें मागता. हांव म्हजी मम्मी आनी आमचे वाड्याचे समाज जाण हांगासर आयिल्ली मुवीक. सगळ्यांनी बारी खुशी जालें अँड वी विश रायन द व्हेरी व्हेरी बेस्ट. अशेंच आणखी मुवीज येवन दी अँड मोस्ट सर्टनली विशिंग रायन द बेस्ट. थँक्यू. देव बरें करूं. कशी आली कशी आली Very nice. काल बरं लागलं The forgiveness. We need to forgive one another. And people do mistakes, but we need to forgive. Okay. And always speak the truth. ओके थँक्यू. कशी आली कशी आली मिस्टर बरं आलो. काल बरं लागलं अक्षय. ओके पुरा बरं लागलं. फॉंडाचो मिस्टर बरं बेस्ट काल बरं लागलं. बरं आलं बा बरं कॉमेडी आणि बरं आलं. थँक्यू. गुड मुवी बरें आसा. आमकां बरो एक बरें जालें. स्टोरी बरी जाल्ली अशें घरचें बरें अप्रोप बरें रियल स्टोरी सी केला. फंडाचो मिस्तेर एक मिस्तेर जावंक उरता. तुमी जर तर तो मिस्तेर उरगावपा जाय जाल्यार सर्व प्रेक्षकांनी येवंक थिएटरांत वचोंक ह्या एक फिल्माक भरपूर प्रोत्साह दिजे. कित्याक म्हूण सांगल्यार कोंकणींत असलें एक कॉमेडी फिल्म पयलें खंय आयलां जाल्यार म्हाका कळयत ना, पूण असलें फिल्म तुमी जरूर सुकाय नाकात. कित्याक म्हूण सांगल्यार जशें हिंदी फिल्मांत प्रियदर्शनाचे हेराफेरी, फिर हेराफेरी, हंगामा, भागम भाग असलीं सुमार शिंकळीच आयिल्ली कॉमेडी फिल्मांची. आतां रायन मॅग्नेटो आमच्या कोंकणी समुदायाक एक बऱ्यांतलो बरो एक कलाकार तशेंच टॅलंटवंत युवक. तांच्या आनी सर्व एका टिमाक हांव बरें मागता. तशेंच हे फंडाचो मिस्तेर सगळ्या संवसारभर कोंकणी लोकां पावोवन दिवंक मागता. सर्वांक अभिनंदन. फंडाचो मिस्तर फिल्म मस्त बरें जालां. हास्य फिल्म देखून आनी हास्या फाटल्यान आमी लॉजीक सोदूंक जायना, पूण जें कितें प्रस्तूत केलां मस्त बरें जालां. आनी थोडी सन्निवेशांतू हांसून वचून पोट कुसाळून सगळीं दुखलीं म्हजी. फिल्म बरें लागलें. बरें म्युजीक बरें आसा. एक्टींग बरें केलां आनी सगळ्यांनी 15 एक्टींग जावन दी. आमच्या लास्ट क्लायमॅक्स बरें आहलें. क्लायमॅक्सान ट्विस्टर बरें आहलें आनी सगळे कोंकणी लोकांनी येवन पळयचे. आनी रायनाक तशेंच त्या सगळ्या टिमाक तांच्या वर्काक तांकां पाठिंबो दिवचे म्हूण सांगून हांव सगळ्यांक विनंती करता. थँक्यू.